मुरगांव पालिका कामगारांचो पालिके कडल्यान पगार दिवंक नाशिल्ल्यान फाटल्या 2 दिसां सावन संपाचेर आशिल्ल्या कामगारांनी बुधवारा दीस संप फाटीं घेतलो. कामगारांनी काम बंद दवरून सोमारच्यान संपाचेर आशिल्ल्यान मुरगांव शारांत कचऱ्याच्यो राशी जाल्ल्यो. पावसांत ते कुजिल्ल्यान तांची घाण सगळ्याक व्हांवताली. बुधवारा दीस मुरगांव पालिकेन कामगारांचो पगार तांच्या खात्यांत घातिल्ल्यान कामगारांनी आपलो संप फाटीं घेतिल्ल्याचें जाहीर केलें. मी बँकेन वचून इन्क्वायरी केली, खरेंच बँकेन पयशे घातलेले आहा जाल्यार आमी आतां दोनांक काम स्टार्ट करतले. दोनांक काम कचरो आतां 2 दिसाचो उरला तो आमी टील रात जावं कितें जावं पूण कंप्लीट करतले. नेक्स्ट टायम समज आतां गोवोरमेंट चवथ येयली, लोकांची चवथ मेन इम्पॉर्टंट आहा. चवथीक समज कोणें गोवोरमेंटान समज सर्क्युलर येयलो की चवथीक पेमेंट पयलीं घालचो जाल्यार तुमी पयलीं पेमेंट घालचो, नाजाल्यार 31 तारखेक घालचो. समज 31 तारखेक येयना जाल्यार 3 तारखेक आमी स्ट्रायकाक बसतले. कित्याक आमी हे 2 दिसां भितर आमी नोटीस दितले की 31 तारखेक सॅलरी घालची म्हणून आमकां. समज सॅलरी घालना जाल्यार आमी 3 तारखेक स्ट्रायकाक परतून स्ट्रायकाक वयतले. आनी एक प्लस आहा, कित्याक आतां आमचे नेट सॅलरी घातला जाता तितले बेगीन LICचे आनी बँकेचे इन्स्टॉलमेंट घालपाचे, हीच आमची मागणी आहा. आनी आतां सॅलरी घातला म्हणून तुमकां देव बरी करूं म्हणटा शिवक आनी चेअरपर्सनाक. कामगारांचो पगार तांच्या खात्यांत घाला. ह्यान मुखार तांचो पगार वेळाचेर दिवपाची वेवस्था करतले, अशें मुरगांव पालिकेन कळयलां. स्ट्रायक ऑफ जाल्लो आसा की आमी तांकां अश्युरन्स दिला आनी ऑलमोस्ट पेमेंट बँकीन सुद्दां आमी घालपाक प्रोसिजर चालू आसा. दोनूय डेली वेजीस तशेंच आमचे रेग्युलर स्टाफ जे आसा तांकां दोगांकूय पेमेंट दिला. ऑलरेडी प्रोसिजर चालू आसा आनी आमी फुडल्या म्हयन्यान अशें कांय जावपाक जायना हेजेर बी आमी वर्कआवट करतात आनी गॅरंटी दिता आमच्या म्युनिसिपालिटी स्टाफाक की अशें परत कांय जावपाक ना.